हय आणि ते कंपेन्सेशन साधारण 2 महिन्यापर्यंत तांकां पावता. हय त्यानंतर रिगार्डींग जी कंपेन्सेटेड अपॉइंटमेंट आसा ताका थोडो टायम वता आनी ते रुला प्रमाणे आमी करतात. सर आणि जे आता रिसंट जी केस जाली ताजे कशें कितें ते इन्क्वायरी चालू आशिल्ली कशें इन्क्वायरी न्हय एसिस्टंट लायनमॅनाक ऑलरेडी सस्पेंड केला. ताजेर जो ज्युनियर इंजिनियर आसा ताजेर इन्क्वायरी चालू. हय आणि सर एक मेन हें आशिल्लें की लोकांचे पयलीं घरांचे हे घेताले न्हू कनेक्शन्स तो ते सर्टन हेका आसताले पूण ते मागीर प्लग्स बीन ते वाडयता आनी मागीर लोड तेजेर कशें कितें. एक म्हणजे प्रत्येक घर जेन्ना बांदता घर हांवें बांदून म्हणून आमच्यात एक म्हण आसा कोंकणी प्रत्येका बांदता आसतना खूब त्रास जाता आनी त्या खातीर तो कमीत कमी खर्चान हें करता. आनी तेन्ना एक 5 kVA जर तांकां करंट जाय जाल्यार तो इतलेच मागता आनी मागीर सबसिक्वेंटली तो प्रत्येक मशिनरी घेता म्हणजे वॉशिंग मशीन घेता फ्रीज मागीर फ्रीज घेता बाकीचें घेता सगळें आनी त्या खातीर 5 kVA जाल्यार 10 kVA जाता. पूण ट्रान्सफॉर्मर तसोच उरता. अशें जेन्ना 100 200 फ्लॅटांनी हें वाडयता तेन्ना ताची कॅपेसिटी ट्रान्सफॉर्मराची वाडपाक जाय आनी त्या खातीर फ्लक्च्युएशन ऑफ करंट जाता आनी त्या खातीर आमी सिरियसली घेतला हें सगळें करता. कशें कितें हें जातलो डेटा तागेलो हे काडप ऑफकोर्स तातूंत कितें व्हडलो असो हें नासता तांकां फक्त रजिस्ट्रेशन फी तितली भरपाची बाकीचे सगळें एज पर बील हरशीं जाल्यार बिलां येतात वाडयता आसतना लो तेंच्यांनी वोल्टेज पळय प्रॉब्लेम जाता तो बंद जाता. बरं तेंच्यांनी वाडयता आसतना तुमकां इंटिमेट करचें इंटिमेट पडटलें करून आमी तितलो लोड मागीर एक्स्ट्रा हें करूं आनी जे already- ट्रान्सफॉर्मर सेंटर आनी एक काडूं शकता. आनी ऑलरेडी आसा ते जे खुबशे जाण ते विदावट हेच करता न्ही. त्या खातीरूच तांकां फ्लक्च्युएशन जाता. हय